आज पयले वाचून जशुवाचे वाचपांतल्यान आमी पळयलें आसा ती 40 वर्सां उपरांत इस्रायल लोक जी आसात ती आतां बासायल्या देशांत पावतात आनी ती थंय पास्क संभ्रमतात. म्हज्या भावान भयणीनो, हे 40 वर्सां पावूंक कारण कितें काय आनी आमी पळयत जाल्यार न्हू ही यात्रा जी ताणें सुरू केल्ली ती इजिप्त देशांतली जेन्ना देवान तांकां सोडयल्ली तेन्ना सावन ती आतां चलत आसात. मोइजेसा काल ती चलत आसा. मोइजेस तांकां दाखयतालो वाट, पूण ताणें ती चुकली, देवाचेर पातयेवंक ती चुकली. ती विसरली की देवान तांकां हे इजिप्त देशांतली तेन्ना जी गुलाम आसलेली तांकां सोडयल्ली ती विसरली. जेन्ना ती लागीं पावल्ली ह्या भाजलेल्या दिसांत पावूंक जेन्ना मोइसेस थोडे स्पायजांक धाडटा ह्या वचोन पळोवंक ह्या वाठारांत जंय देव आमकां व्हरोंक सोदता त्या वाठारांत वचून पळोवंक कितें चलता, कशें चलता तें पळोवंक. आनी सगळे ते स्पायज वयतात आनी परतून येयल्या उपरांत न्हू फकत दोगूच जाण जशुवा आनी ताचो सांगाती हेच म्हणटात ते, आनी सगळे दुसरेय म्हणटात, दुसरे स्पायजूय म्हणटात की ह्या बसलेल्या देशांत जायते व्हड व्हड मनीस आसात. आमी तांचे कडेन कशें झगडूंक जातलें, आमी तांचे लागीं कशें आमी वचोन थंय कशीं भितर सरतले. कित्याक ते व्हड लांब आसात, ते स्ट्रॉंग आसात आनी ते आमकां रोखडेच मारून उडयतले. सो हेच विसवान न्हू म्हज्या भावान भयणीनो, हे सगळे जे स्पायज आसात मोइजेसान धाडले सगळे तांचेरच विस्वास दवरतात आनी ती भियेतात. पूण जशुवा आनी ताचो सांगाती हेच म्हणटात आमी भिवपाची कसली गरज आसा, देवान आमकां सोडयल्लीं आसात आनी देवूच आमकां ह्या देशांत व्हरतलो अशें तो तांकां सांगता. पूण तांचें कोणूच मानून घेवना. आनी ताकाच लागून म्हज्या भावान भयणीनो, आमी आदलो करार वाचीत जाल्यार मोइसेस देखून ह्या बाजालेल्या दिसांत ताणें पावल दवरूंक ना. तो त्या देशांत पावचे पयलींच तो अंतरलो आनी ताणें जशुवाच्या हातांत हे आपले पोरजेक चलोवंक ताणें दिलें आनी जशुवा घेवन तांकां गेलो.